Keith Kioya, page number 11, A23. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वुंपून दिलो. संवसाराचेर ख्यास्तीचें फॉर्मोन मारूंक न्हय, पूण संवसारांचें तारण करून देवान पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ही ओळ आमकां देव काकलुतसार म्हूण दाखोळ कोत्ता जाल्यार ही देवाची काकलूत फकत त्याच मनशांक फावो जातली जो मनीस जेजू अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण ओळखून ताचेरूच विस्वास ठेवून जियेता ताकाच. तर ह्या काकुतीच्या देवाची काकलूत आमी सुभामपणी अणभवून आनी चाखून ती दुसऱ्यांक आमी वांटूंक हे वरवीं देवा भाशेन काकुतीची मनशां जावन देवाच्या आशिर्वादाक पुर्ती आमी जावंक पावंक ह्या मिसांत आमकां दर एकल्या पासत देवाची कृपा आनी बळ मागुया. आयज मिसाच्या खेरीत इंतेसा पासत मागुया. 25 वर्सां सिल्वर जुबिली समारंभांत फ्रांसीस आनी तेरेजिना फर्नांडीस पासत हे मीस भेटयल्या. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो गूट आमी भक्तीपणी समोरुंकता. ताणें केल्ली आमची सोडवून आमच्या जिवितांत सोपुनायेन फळादीक करून शाश्वत संतोशान आमची काळजां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप इस्त्यो पिडापीड दिवंक सुरू केल्लें तेन्ना जोली मोली शिंपडलेलो तो भावार्थी लोक फेनिसेक सिप्रुसाक आनी आंतियोकेक पोरयान पावलो पूण जुदावा भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर पोरगोटी नासली पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेन्याच्या गांवांची तीं आंतियोकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोमया जेजूचें शिव वर्तमान पोरगोटूंक तांणी सुरू केलें सोमयान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोमयाशी परतोलीं ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतियोकेक धाडलो थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोमयाक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोमयाचो पाटलाव कोत्तोल्यांची संख्या जायती चोडली उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तारुसाकाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका आंतियोकेक हाडलो एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कळ लोकांक तांणी शिकोवन दिली आंतियोकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जाबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात म्हणुया सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें जाकोबाच्या सगल्या शारां नगरां परस सियोनाच्या दारवोंट्याची तो चड अपुरबाय कोत्ता तुजी वडविकी विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाचें शारा जाबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात म्हाका वळखून बसतल्या मोदें राहब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों तशेंच फिलिस्तिया तीर आनी इथियोपिया त्या शारांक जल्मल्यान म्हूण लोक वळखतलो पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं कित्याक आसा तितलीं शारां तिजीं बालां ताणेंच भोव व्हडत्या देवान सियोन शार थीर करून दवरलां जाबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात वर्जांच्या पट्ट्यार सर्वेस्पर अशें बरयता अमकी अमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मली आनी ताच्या राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण जाबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात उडगार म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्तात
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआवा पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या हिंवाळ्याच्या समयार जेरुसल्यांत भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमावाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषिक्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्तात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, तीं कदींच इबाड जावचीं नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत. तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजूचेर आमी नदर मारल्यार जेजू आपलें देवपण हांगा उक्तें कोत्ता. जेजू पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जण, देखूनच तो म्हणटा, हांव आनी बाप एक. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत. बाप सगळ्यावून व्हड. हांगा आमी पळयता की जेजू पवित्र त्रित्वेचेर लक्ष घालता. ते म्हणल्यार बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आनीकूय तो आमकां शिकयताय. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात. जेजू आपूण एकलो ना म्हूण आमकां स्पश्ट सांगता. तर बापात हांव आयलोल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आनी विस्वास वाडोवया आनी ताचे शिकवणे प्रमाणें आमचें जिवीत करूंक गरज. भावार्थ ती रावया आनी परगटुया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7:20-21 जेजू अशें म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटा म्हूण कोण स्वर्गाराज्यांत भितर सोदतली म्हूण नात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात तींच स्वर्गांत भितर सोदतली. आनी बापाची खुशी कितें जायत? भावार्थ ती रावंक आनी तोच भावार्थ जिविताचे देखीन दुसऱ्यांक शिकोवंक आनी परगटूंक. आनी जेन्ना आमी दोन दुतां भाशेन भावार्थाक ती रावतल्या आनी भावार्थ दुसऱ्यांक शिकयतल्या आनी परगटतल्या, तेन्ना आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक देवाचें बरेपण, देवाची काकलूत लोटून येतली आनी आमचे जिणेंत दादोसपण येवंक पावतलें. मागणें करुया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 20:6 वोळ 40 जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी ताळणेंत पडना जावंक जागृत रावात आनी मागणें करात. भावार्थाक ती रावंक आनी तो परगटूंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक सोंपी वस्त न्हय. जिवितांत आळसायाचें पातक भितर सोदतलें. जायतीं जाणां तुका आडकोळीचो फातर जातली. जायतीं जाणां तुजे आड उपरासतलीं, पूण तूं तर मागण्यांक तीर आसाय तर ह्या सगळ्या ताळण्याचेर तूं जैत व्हरूंक पावतलो, कित्याक मागणें जावन आसा बळवंत हातयार, जाचे उद्देशी जेजून देंवचाराचेर पासून जैत व्हेलें. तर आमी मागण्या उद्देशी सगळ्या ताळण्याचेर जैत मेळून घेवंक वावरूंक म्हूण दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया.
सोर पदवीधरा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसार बोर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतां. ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक. हे पिडेक लागून दोगदोगलेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येतां. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 32, C11. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोशभरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताई बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वट्ट्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सोर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोडणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडोकता आनी हेर काशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 60 D24 प्रार्थुया
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवून समोरुंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें पोत्तून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया, पेज नंबर 93, F16. मिसाची